This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल आणि योकार तुमका सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवा हेल्थ इन असोसिएशन विथ हेल्थ डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. गोय सरकारचे भलायकी खात्याची एक इनिशिएटिव्ह आसा. इट इज कॉल्ड RKSK म्हळ्यार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सेवा. आणि किशोर स्वास्थ्य म्हळ्यार टीनेज हांची हेल्थ आणि ती तितलीच बरी उरपाक जाय त्या खातीरूच आमी कॉलेजींनी वचून तांच्या विशयांचेर किंवा तांकां जे कितें दिसता आजकालच्या हेल्था विशयी किंवा तांच्या स्वता विशयी हे जाणाजावन घेवपाचो प्रयत्न करता. जायत्यो गोश्टी आमी तांकां सांगतात आणि हे सगळे तुमच्या मुखार मी घेवन येता कारण चडांत चड यूथ किंवा चडांत चड लोकां कडेन ह्यो गोश्टी पावपाच्यो भरपूर गरजेचे आसा. आणि आयची कॉलेज आसा श्री मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण हांगासर आणि जायती मजा मस्ती जाली थंयसर कारण खूब भुरगे आशिल्ले तांच्यांनी बरी बरी आन्सर्स दिली, बरे बरे क्वेश्चन्स आशिल्ले आणि आयज कितें जालें हे सगळें तुमकां आयच्या एपिसोडान पळोवपाक मेळटलें. सो जस्ट चॅक इट आउट. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आमी ताका RKSK program म्हणटा. This program is a Government of India program which is implemented all over the country. It is some years that we have already started this program, rolled out this program in Goa, and we have extended it over all the 12 talukas of the state. There are 6 components which come under this adolescent health program or RKSK program. The main one is sexual and reproductive health. You have to know how to take care of your sexual and reproductive health at this stage. The second is nutrition habits, your diet, your style of living, your way of living, your behavior, and all the dietary habits are very important towards healthy living. The third is about the injuries and violence in various forms that might affect you. So the mental health, as I said, this is the age group which gets disturbed very fast, and therefore they have to have a very strong mental health in place during this stage. There are various stresses, there are many decision making processes that come in play during this stage. Lastly, the substance abuse, the various maybe in relation to tobacco, in relation to drugs or any habits, behavior, substance abuse. We put all these habits under substance abuse. Our adolescent group has to be away from this substance abuse that can affect you during this stage. सगळे जाण बायक चलयतात रे. कोण कोण चलयना बायक? चलयना ते हात वयर करा. ओके, सो थोडेच जाण आसा बायक आणि बाकीचे सगळे चलयतात बायक. सगळ्यांकडे लायसन्स आसा मरे? भायर काडूं शकता, दाखोवं शकता मरे? ना जाल्यार आतांच सांगा, विचारना तो क्वेश्चन. ना म्हणून सांगा. आसा सगळ्यांकडे लायसन्स? इमेजिन कर तू ब्रिजार आसा. ओके, ब्रिजार गाडी चलयता आणि तुका फोन आयला आणि इमर्जन्सी कॉल आसा, रिसीव करपाक जाय. वॉट आर द स्टेप्स रिसीव करपा खातीर? गाडी थांबयतलें आनी मागीर फोन रिसीव करतलें. गाडी सायडीच्यान धरतलें, सायडीच्यान पार्क करतलें म्हणल्यार गाडी सायडीच्यान लावून रिसीव करतलें. सर पयलीं तांकां सायड लायट मारून फाटल्या अलर्ट करपाक की आपूण तूं जाग्यार रावता म्हणून, कित्याक तूं एकलो गाडी चलयना न्ही. सो बीन फाटल्यान कळपाक तेन्ना तूं रावन कॉल घेतलो. सायडींतल्यान गाडी व्हरतलें आनी देन मागीर फोन रिसीव करतलें. ब्रिजार गाडी चलयता आनी तुका इमर्जन्सी कॉल आयला, कितें करतलें? सायड लायट मारून सायडीन व्हरतलें बायक. सायड लायट मारून बायक सायडीन पार्क करतलें. थांबून सायडीन सायड लायट मारून सायडीन करतलें. सायड लायट मारून सायड लायट मारून तेच कॉल करतलें आनी सायड लायट तशीच चालू दवरतलें. ब्रिज पयलीं क्रॉस करपाचो आनी मागीर सायड लायट मारून हें करपाक कॉल रिसीव करपाक. सेम सायड लायट मारून सायडीन रावन रिसीव करता. ब्रिज क्रॉस करून मागीर Side light man. सायडीन ह्याच्या दोगांक खातीर खरें ताळयो मारा मातश्यो. लेफ्ट इंडिकेटर मारून सायडीर रावतलें. लेफ्ट इंडिकेटर मारून सायडीर रावतलें.
ओके सायडीन रावतले सायड लायट दाखयतले कितें करतले सायडीन रावतले सायडीक रावतले सेम सर कितें सेम सायडीन रावतले मागीर सेम सायडीर रावताले सेम सायडल्यान येवन सायडीर रावता मागीर फोन रिसीव करता मातशें मुखार वचून थांबतले बिकॉज पुलार वारो चड आसता काय आयकूंक चड आसता ओके आयकून येवचें ना सायडीन रावतले सायडीक रावतले सायडीक रावतले सायडल्यान म्हळ्यार सायडीन रावतलो मागीर कॉल रिसीव करतलो ओके सायडीक रावतलो आनी कितें आरे सेम सायडीन गाडी सायडीन लायता आमी फोन रिसीव करतले रिसीव करपाना फोन कित्याक मागीर रिसीव करतले खंय डेस्टिनेशनार पावतकीर इमर्जन्सी कॉल आसा जाल्यार सायडीन लायता आनी रिसीव करता सायडीन लायता आनी उलयताले गाडी सायडीन लावन कॉल रिसीव करताले सायडीन लावन रिसीव करता सायडीन लावन सायडीन लावन रिसीव सायडीन लावन रिसीव करता सायडीन लावन सायड रावन रिसीव करताले फर्स्ट हांव ब्रिज क्रॉस करतलो देन बॅक सायडीन येतलो आनी मागीर कॉल घेतलो सायडीन रावन कर ब्रिज क्रॉस करून रिसीव करतलो ब्रिजार गाडी थांबोवप इज एन ऑफेन्स गाडी थांबोवपाक मेळना ब्रिजार ओके सो ब्रिजार क्रॉस करूनच मागीर तुका गाडी सायडीक लावन तुका कशें सायड लायट मार आनी मागीर सायडीक लाय डायरेक्ट सायडीक काडूं नाका सायडीक कोण आसल्यार तेजेर मारतली गाडी यूथ म्हणटकूच आयज खुबशे यूथ डिप्रेशनान वयतात आमी पळयतात डिप्रेशन लेवल वाडलेलें आसा खुबशे फावटी वॉट आर दी 4 रिजन्स मेजर 4 रिजन्स हांव म्हणटा हे तुमकां दिसता की ह्या गोश्टी खातीर टेन्शन घेता यूथ और ही राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कित्याक म्हणटा तें खबर आसा वॉट डज इट मीन राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय म्हळ्यार किशोर स्वास्थ्य म्हळ्यार येस टिनेजर्स किशोर अवस्था म्हणटा तेका सो यूथ जे आसा तांकां प्रॉब्लम असतात खुबशे फावटी डिप्रेशनान बीन वतात मेंटल हेल्थ तांची खालावतात कितें रिजन आसूं शकता गो एनी 4 रिजन और एनी रिजन यू कॅन टेल मी स्टडी मॅटर स्टडी मॅटर देन लव अफेक्शन maybe thinking about their future and all. career issues, financial problem because of study and love issues. Maybe some family problems like तेंचे केन्ना फोर्स बी करतात मे बी इशू गर्ल्साचे स्पेशली career then thinking about their future. ते मुखार चिंतताय फ्युचर आपूण कोण जातलो आनी ते डिप्रेशना वयताय relationship and career love issue problems and career and personal. पेशन्स लेवल खूब कमी उरता आनी चड अशी मिन्स पेरंट्स एक्सपेक्टेशन्स करतात भुरग्या कडच्यान की चड स्कोरींग करची तेजें एक डिप्रेशन येता peer pressure family problems करियर प्रॉब्लम्स नाजाल्यार फॅमिली प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स करियर इशू फायनान्शियल इशू रिलेशनशीप इशू रिलेशनशिपा लागून आनी फॅमिली प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट एडल्ट जी आसा एज आसा आमची ती चंचल आसता चडांचो एट प्रेजेंट आमी सामाजीक हेजेर पळोवपाक गेल्यार चडांचे भुरगीं जे आसात जे मोग म्हणटात पळय ते मेंटेलिटी तांची फुल्ल चेंजीस आसता तातूंत ते फसले आसतात जातून ते मुखारची डेवलपमेंट करपाक शकनात मेन मेंटेलिटी ते तांकां ती वाट मेळना जे तातूंत घुस्पळून आसात स्टडी आनी लव रिलेशनशिपांची इश्यूज एंड स्टडीज ओके exams peer pressure relationships relationship issues exams relationship and future career issues and relationship issues career issues studies relationship issues family problems future in the sense career issues okay relationship issues education problem future family problems family problem financial problem family problem financial family problem worried about job like in the sense future career job or something okay anything else future career alcohol or drugs okay I'll consider it future plans yeah study problems relationship issues future financial problem health problem health problem okay future problem
फ्युचर प्रॉब्लम फायनान्शियल एंड करियर फायनान्शियल कितें करियर फ्युचर रिलेशनशिप रिलेशनशिप इश्यूज हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम करियर सोशल मीडिया सोशल मीडिया फॅमिली प्रॉब्लेम्स फॅमिली प्रॉब्लेम्स फायनान्शियल फायनान्शियल इश्यूज रिलेशनशिप रिलेशनशिप इश्यूज मनी प्रॉब्लेम मनी प्रॉब्लम करियर करियर फायनान्शियल Financial. फॅमिली फायनान्शियल करियर प्रॉब्लेम करियर प्रॉब्लम फॅमिली सो बेजिकली रिलेशनशीप इश्यूज खूब कन्सर्न करता आनी तातूंत येस तेणी सांगलें तशें एक किशोर अवस्था असल्या कारणान एक टिनेज असल्या कारणान तुमी तुमच्याच विचारांनी घुसपटत वता एक एकदां आणि ते विचार इतले हेवी जाता की तुमी एक एकदां टेन्शन म्हणजे एक मेंटली वीक फील करता आनी तातूंतल्यान डिप्रेशनान वचपाची एक शक्यताय आसता हांव म्हणजे सगळेच वता किंवा वचपाक जाय किंवा वचना हें म्हणिना शक्यता आसता एक खुबश्या फावटी एक गोष्ट तुमकां सांगता वेन यू आर इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ रिलेशनशीप इश्यूज ऑर प्रॉब्लमान आसता स्टे अवे फ्रॉम सोशल मिडिया एक तर टेम्पररी डिएक्टिवेट करा तुमचो फेसबूक वॉट्सॅप कितें आसा तें कारण तुमचे तकलेचेर तुमचे तितलो हें उरना हात उरना तूं सांगता तें आयकचो ना मन दुसरें सांगता तसली तकली दुसरें सांगता सो ते टायमार तुमी खुबशे फावटी अशें कितें घालून वतात जे घालपाक जायना तातूंतल्यान तुमचे प्रॉब्लम्स आनीक वाडटा ऑन फेसबूक ऑर हाजेर म्हणटा तुमचे प्रॉब्लम्स आनीक वाडपाची शक्यता आसता सो स्टे अवे फ्रॉम फेसबूक ऑर वॉट्सॅप ऑर इन्स्टा ओके सेकंड थिंग इज फॅमिली इश्यूज येस तुमी अश्यो गोश्टी आसतात ज्यो तुमी सांगू शकना कोणाक तुमचे फॅमिली पर्सनल प्रॉब्लम आसता फॅमिली प्रॉब्लम आसता तांणी एक सांगलें तशें फॅमिली तुका सांगता की अमकें कर आनी तुजे कडेन तें करपाचें नासता तुका खास करून चलयांक सांगता की तूं आतां लग्न जा ऑर खुबशे फावटी तुका तुजी स्ट्रीम तुका जाय ती घेवंक मेळना तुका फॅशन डिझायनींग करपाचें आसता तुका कॉमर्साक घालता अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता सो ते फॅमिली इश्यूजान घेता एंड देन कम्स द फायनान्शियल इश्यूज इश्यूज इन द सेन्स एक एकदां फॅमिली तुका बॅकअप करपाक पावना तुका स्वता अर्न करचें पडटा अश्यो गोश्टी जाता तातूंतल्यान आपूण डिप्रेशनान गेल्या उपरांत किंवा मेंटली वीक फील जाल्या उपरांत मनीस कितें करता चडशे फावटी इवन ते आत्महत्या करपाक शकता लायक म्हटलें पळय सुसायड इज नॉट अ ऑप्शन एट ऑल सुसायड हे ऑप्शन कदाचित हांव तेजेर डिस्कसूय करूंक सोदना बिकॉज म्हाज्या खातीर सुसायड हे ऑप्शन म्हाज्या ABCD लिस्टान केन्नाच येवंक ना जे हांव सांगतलो अशें कोणाक तरी बाबा सुसायड करनाका म्हणून बिकॉज ऑप्शन नाच ते विचारूच करपाक जायना ऑप्शन आसा म्हणून केन्ना आनी कितें करपाक शकता बिसायड्स लोकांची काय आयकोपाक सोदना लोनली फील करता लोकांचें आयकना स्टडीसान इफेक्ट जाता स्टडीजान इफेक्ट जाता लोनली फील जाता लोनली फील करता समटायम्स दे हर्ट देयर सेल्फ ऑल्सो हर्ट देयर सेल्फ येस मोस्ट ऑफ द टायम दे हर्ट देयर सेल्फ इवन स्टडीसांचेर आनी लोनली फील करता स्टडीज करूं सोदना काय करूं सोदना ओके ओके स्टडी इफेक्ट जाता तेका स्टडीज कांट कॉन्सन्ट्रेट ऑन थिंग्स स्टडीज इफेक्ट जाता स्टडीजान इफेक्ट करता रट्टा नाजाल्यार ज्या मनशाचेर तेका राग आसा तो दुसऱ्यांचेर आनी कोणाचेर अल्कोहोल एडिक्ट ड्रग्स घेवपाक लागता अल्कोहोल बिहेवियर चेंज जाता तुमच्यालो बरोबर लोनलीनेस फील करता लोनलीनेस फील करता बिहेवियर चेंज जाता बिहेवियर चेंज जाता सोर पिवपाक लागता मागीर स्टडी इफेक्ट जाता सोरो पिवपाक अल्कोहोल एडिक्ट सोर पिवपाक लागता आनी स्मोकींग बी उगी बसतात ओगी बसता रडटात रट्टा हर्टिंग अदर्स ऑर आवरसेल्फ ओके हर्टिंग आर सेल्फ मोर देन अदर्स एक्चुअली हर्टिंग आवरसेल्फ हर्टिंग मोस्ट आय गर्ल्स पयला तेमी जेन्ना डिप्रेस आसता ऑर कितें जालें तेमी तेंगे बेस्ट हार्ट कट करपाक लागतात आनी कट्स उरतात ओके नाइस फील्स लायक सिटींग अलोन feels like sitting alone yes lonely feel करता हर्टिंग हर्ट करता मूड ऑफ जाता चडशे फावटी ओगी रावता ओके एनीथिंग एल्स हर्टिंग टेकिंग रॉंग स्टेप्स टेकिंग रॉंग स्टेप्स लायक सुसायड्स एंड कट्स ओके सुसायड हो ऑप्शनूच दवरपाक जायना एक्चुअली म्हाका जर विचारलें न्ही आफ्टर डिप्रेशन जर कितें करता ABCD ऑप्शन दिले झेड पर्यंत हांव सुसायड हो ऑप्शन केन्ना दवरचो ना ऑर कोणीनूच दवरपाक जायना सुसायड आमी विचार सुद्दां करपाक जायना बेजिकली बिकॉज ऑप्शनूच ना तो हांव तेजेर डिस्कसूच करूंक सोदना बिकॉज तो ऑप्शनूच दवरपाक जायना एक्चुअली आमी फील अलोन हर्टिंग listening songs okay listening songs drinking yes कितें तें चा no alcohol mood off जाता drugs okay sad जाता बीच एरिया वचून बसता फ्रीली बीच एरिया वचून बसता okay loneliness loneliness frustrated
फ्रस्ट्रेट जाता? राग दुसऱ्याचेर काडप जाता. राग दुसऱ्याचेर काडटा बरोबर. सिटींग अलोन. हां सिटींग अलोन. ओके, कांय गोश्टी खरेंच बऱ्यो सांगल्यो. येस, जाता ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकटो फील जाता आनी ते एकटो फील जाल्ल्या कारणान आमकां शेअर करपाक कोण नासता आनी ते शेअर केले वचना कोणा कडेन म्हणून ते एका तकलेन उरता आनी आमी वायट स्टेप्स घेवपाक लागता, लायक अल्कोहॉल ड्रिंकींग, स्मोकींग. डू यू थिंक स्मोकींग एंड अल्कोहॉल ड्रिंकींग इज अ गेटवे टू द ड्रग्स? म्हणजे हे जर आमी सुरू करीत जाल्यार आमी ड्रग्स पर्यंत पावतले आमकां खबर आसता. जस्ट स्टार्ट पॉयंट हे सगळ्यो करपाच्यो. जस्ट तुमी कशें हेल्प करता तुज्या फ्रेंडांक ताजेर आसा, ऑर तूं स्वताक कसो हेल्प करता ताजेर आसा. आय टेल यू 4 थिंग्स. ओके, बिफोर दॅट म्हाका तुमचे कडल्यान जाय डिप्रेशन किंवा ह्या सगळ्या वायट संवयेंतल्यान भायर कसो येतलो आनी स्टॉप कशें करतले. वॉट यू थिंक? दे हर्ट देअर सेल्फ. म्हणजे स्टार्टींग तुका लोनलीनेस फील जाता जस्ट बिकॉज आपूण तें शेअर करूं शकना अशें दिसता कोणा कडेन, एंड देन आपल्याक हर्ट करपाचो प्रयत्न करता. तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर आमी सिगरेट स्मोकींग करता आनी अल्कोहॉल ड्रिंकींग करता. सिगरेट एंड अल्कोहॉल आर दी गेटवे. ती एक वाट, तुजी गेट ओपन जाता ह्या सगळ्या गोश्टीं कडेन. ड्रग्स आमी पळयल्या खुबश्या कॉलेजींनी आसा, म्हणजे कॉलेजींनी ना बट कॉलेजींनी भुरगे घेताना खबर आसा. खुबश्यो केसीसूय आमकां मेळिल्ल्यो आसा. तो सुरवात जाताना सिगरेट आनी अल्कोहॉला वयल्यान जाता. सो ज्या टायमार सुरवात जाता त्या टायमारच बंद करीत जाल्यार खूब बऱ्यो. अल्कोहॉल आनी सिगरेट विदीन 10 days तुमी सोडपाक शकता. जर कोण ओडटा, तुमच्या फ्रेंड लिस्टानूय आसतलो कोण तरी सिगरेट ओडपी ऑर अल्कोहॉल पिवपी, चल यार मातशें भोंवून येया, एक सिगरेट ओडून येया अशें म्हणपी लोक आसा. बट ते तुज्या हेल्थाचेर कितली इफेक्ट करता हें केन्ना चिंतचें ना तुमी. कित्याक तें सांगता तुमकां. स्ट्रेस लेवल ह्या भुरग्यांनी खूब आसता, खूब वाडिल्लो आसता. तो एज्युकेशनाक लागूनय आसता, फॅमिली लेवलाचेरूय थोडे इश्यूज असतात. सो हे पेरंट्सांनी, एडॉलसंटांनी आणि तांच्या भोंवतणी जी रिलेटिव्स आसा, फ्रेंड्स आसा, ऑल दीज पीपल शूड कम टुगेदर अँड सी दॅट स्ट्रेस इज मॅनेज्ड इन द रायट वे फॉर दीज एडॉलसंट्स. तांकां जर गरज पडत जाल्यार तांकां प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्पूय दिवपाक जाय रिगार्डींग स्ट्रेस. पेरंट्स एंड टीचर्स आर रिक्वेस्टेड not to stress the children and to for the sake of education and because there is a very competitive life which is going on. Educationan je challa te खूब competition चल्ल्या. So parents and teachers as well as the adolescents should take care of their health, both mental health as well as physical health, and decide peacefully along with the help of professionals like counselors, psychologists, psychiatrists, and lead a very healthy lifestyle. डिप्रेशनान आसा किंवा ह्यो सगळ्यो वायट संवयी सोडपा खातीर कितें करपा जाय रे आमी? वॉट वी कॅन डू? मीन्स गायडन्स घेवपाक जाय. गायडन्स बरी जाय. गायडन्स घेवपाक जाय. गायडन्स बरी जाय म्हणजे कितें करपाक जाय गायडन्स? फॅमिली कडेन, फ्रेंड्सा कडेन टायम स्पेंड करपाक जाय. फ्रेंड्स एंड फॅमिली कडेन टायम. फॅमिली कडेन आपली शेअर करपाक जाय आपूण कितें फील करता तें. एक्झॅक्टली. ओके. दुसऱ्या आसोन मातशें तकली मायंड फ्री करपाक जाय. आसून रावपाक जाय. फ्रेंड्सा कडेन शेअर करपाक. फ्रेंड्सा कडेन शेअर करपाक जाय. ओल्ड एज जे पर्सन्स आसा तेंचे टायम स्पेंड करपाक. ओल्ड एज जे पर्सन्स आसा एक्झॅक्टली. ओके. फॅमिली कडेन आमगे कितें प्रॉब्लम्स ती शेअर करपाक जाय. इफ तूं कोणा कडेन शेअर करपा नाका प्रॉब्लेम, एटलिस्ट तुज्या एडल्ट लायक व्हडले भयणी कडेन या भावा कडेन शेअर करूं जाय आपल्याक कितें आसा तें. करपाक जाय. शेअर बरोबर. एकटो डिप्रेशनार रावचे परस सोशली इनवॉल्व जावपाक जाय. सोशल एलिमेंट्सान इनवॉल्व जावप. कावन्सिलरा कडेन वचपाक. कावन्सिलरा कडेन वचप. फॅमिली कडेन शेअर करप. फॅमिली कडेन शेअर करप. फॅमिली कडेन शेअर करप. कावन्सिलींग घेवप कोणा कडेन जावन, फॅमिली बरो टायम दिवप, फ्रेंड्सांक बरो टायम दिवप. should spend time with the family. गायडन्स घेवप. गायडन्स घेवप. फ्रेंड्सां कडेन गायडन्स मोटिवेट करप. मोटिवेट करपा जाय. मोटिवेट फ्रेंड्सां बरें शेअर करप. मूव ऑन जावप. मूव ऑन जावपाकूच कितें तरी जाय, कारण मूव ऑन जावप इज नॉट विसरप. चेंज जावप. चेंज जावप बिहेवियर. काउन्सिलिंग. Discussing problem with elders. Discussing problem with elders. Okay. Talking with friends. Working with friends. Spending time with family. Spending time with family. Think positive. Positive thinking. Okay. Discussing with friends. Avoid that alcohol. Avoid alcohol, but how?
मिन्स डिस्कस करतले मिन्स फॅमिली मेंबर्सा कडेन फॅमिली वांगडा डिस्कस पॉझिटीव थिंकींग. ओके डिस्कस करतले स्वताक बिझी दवरप अशें करून कावन्सिलींग करतले. कावन्सिलींग करप ओके पॉझिटीव थिंक पॉझिटिव्ह थिंकींग फ्रेंडा कडेन शेअर करप. शेअर करप फ्रेंडा कडेन पॉझिटीव थिंकींग. पॉझिटिव्ह थिंकींग स्पेंडींग टायम विथ स्पेंडींग टायम विथ फ्रेंड्स पॉझिटीव थिंकींग. पॉझिटीव थिंकींग. पॉझिटिव्ह थिंकींग स्पेंड विथ फ्रेंड स्पेंडींग टायम विथ फ्रेंड्स स्पेंडींग विथ टायम विथ फ्रेंड्स. स्पेंडींग टायम विथ फ्रेंड्स Spending time in reading books, playing. क्लीन Playing. प्लेइंग इफ डिप्रेशनांतल्यान भायर येवपा जाय विथआउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प देन आमी आमकां आवडटा तें करपाक शकतात. लायक म्हाका डांस आवडटा सो तेन्ना हांव डांस करपाक शकता. आनी युट्यूबार अशे कितलेशे विडियोज आहा मोटिवेशनल जे ते कॅन यूज करपा जाता टू कम आउट फ्रॉम एवरीथींग. एक्झॅक्टली ओके सो ताणी बरी सुरवात केल्या. सो ताका 4 पॉयंट बेजिकली तुमकां सांगता. फर्स्ट इज पॉझिटिव्ह थिंकींग. ऑलवेज थिंक पॉझिटिव्ह ऑर मोटिवेट युअर सेल्फ ऑर मोटिवेट फ्रेंड जो कोण ह्या गोष्टीन आसा जाका जर डिप्रेशनान आसा किंवा वायट हेजेर आसा ताका सोडपाक मोटिवेट करा. ताका पॉझिटिव्ह विचार करपाक मोटिवेट करा. ऑलवेज ताका पॉझिटिव्ह गोश्टी कडेन पळोवपाक मोटिवेट करा. खंयचे प्रॉब्लम आसा नेगेटीव पळोवच्या परस पॉझिटिव्ह तेजी सायड दाखोवपाचो प्रयत्न करा. किंवा तांणी स्वता तुमी कोण आसा ह्या गोश्टींनी जाल्यार केन्ना डिप्रेशन फील जायत जाल्यार पॉझिटिव्हली खंयच्या गोश्टी कडेन पळयात. कशें फर्स्ट थिंग इज शेअरिंग विथ युअर फ्रेंड्स. तो तुका ऑब्वियसली तुजें मातशें मन हलकें जातलें की बाबा आपल्या कडेन उरोवंक ना म्हणजे शेअर केल्या उपरांत मातशें मन हलकें जाता. सदांच एक ह्युमन टेंडन्सी आसा खंयची गोश्ट तुजे कडेन तुजे तकलेन आसा जाल्यार तुका ती परत परत खायत रावता. जेन्ना तूं मातसो कोणाक सांगीत जाल्यार तितलेंच तुका प्रेशर कमी फील जाता. सेकंड थिंग इज हाव टू थिंक पॉझिटिव्ह. मोटिवेशनल विडियोज तांणी सांगले तशे येस ते पळोवपाक शकता. खुबशे तुमी युट्यूबाचेर बीन पळयले आसतले फेसबुकाचेर पळयले आसतले. सेकंड गोश्ट जी म्हाजी पर्सनल आसा जी हांव सदांच फॉलो करता इज हेल्पिंग अदर्स. नॉट ओन्ली युअर फ्रेंड्स. रस्त्यार कोणाक हेल्प जाय मार्केटान कोणाक हेल्प जाय बऱ्या तरेन जाल्यार ते तुमी हेल्प करपाक शकता. सो ऑलवेज ट्राय टू हेल्प अदर्स. जाणे करून म्हणजे शक्यतो तुमी ऑर्फनेज ऑर ओल्ड एज होम विजीट करा. तुमकां पॉझिटिव्ह फील जातलें. ऑलवेज 25 to 30 मिनिट एक्सरसायज करात. इन द सेन्स गेम खेळा धावा कितें तरी करा स्विमींग करा एक्सरसायज करा जेणे करून तुमची मायंड जी आसा न्ही ती काम करपाक लागतली आनी तुका पॉझिटिव्ह विचार येता. फोर्थ थिंग इज इटींग हॅबीट. ओके फास्ट फूड अवॉयड करा. घरचें जेवण जेवात. तुमची इटींग हॅबीट बरें आसा तुमची हेल्थ बरी उरतली आनी हेल्थ जर बरें उरत जाल्यार तुमकां विचार करपाक किंवा तुमच्या गोश्टी कडेन पळोवपाचें पॉझिटिव्ह एनर्जी जनरेट करपाक बेजिकली 100%तले 90% तितूरसून हेल्प जाता तुज्या इटींग हॅबिटांतल्यान. सो ते दुयेंसां कमी करपा खातीर इटींग हॅबिट्सूय खूब गरजेची आसा. आमी सगळे भायलेच खावंक लागले जाल्यार स्वताचेर इम्पॅक्ट करूनय घेतले. 3-4 प्रॉब्लम आसा. एक स्टडी प्रॉब्लम. सेकंड इज रिलेशनशीप इश्यूज. थर्ड इज फॅमिली प्रॉब्लम म्हटले करियर प्रॉब्लम आनी फायनान्शियल प्रॉब्लम्स खुबशे फावटी म्हाका आन्सरां मेळ्ळी. सबस्टन्स अब्यूज आता स्मोकिंग टबॅको हॅबिट्स टबॅको च्युवींग अल्कोहॉल हेय बी प्रमाण आमच्या गोंयान वाडिल्ले दिसता. सो जे आमचे किशोर अवस्थेन जे भुरगे आसता दे सकम टू पियर प्रेशर व्हेरी इजिली. सो हे पियर एज्युकेशनाचो प्रोग्रामूय आमच्या एडॉलसंट हेल्थ किंवा RKSKन आसा वेर वी आर choosing some of the students to educate their colleagues and their peers. And one of the most important thing is how to not get into addiction, especially of alcohol, tobacco and drugs. So तो एक आमचो एक full fledged peer education program चालू आसा. हो टॉपिक चडशा फावटी डिस्कस आमी ओपनली करिना बिकॉज आमी खुबश्या गोश्टींचेर शाय जाता फाटल्यान सरता उलोवपाक. ओके जाणे करून आमचे तकलेन आमी मिसकॉन्सेप्ट्स घेवन बसता. आमी फॅक्ट चॅक करिना त्या गोश्टीचेर केन्ना आनी वचना बिकॉज लोक कितें म्हणटले आनी ते जर विचार करूंक रावत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी रॉंग घेवपाक शकता किंवा रॉंग आन्सर्स आसता आमचे कडेन ताजे. एक प्रश्न जो हांवें इंटरनेटा वयल्यान काडलेलो की बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यो आसता न्ही it can prevent from HIV? No. Yes or no? No. 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 Birth control pills can prevent HIV? No. HIV AIDS or No. Birth control pills can prevent HIV? No. No. No? What do you think? No. No? No. No? No. No? No.
idea, sir. No idea. No. No. No idea. No idea. No or no idea. No idea. No ideas. No, maybe. Okay. Maybe. Maybe prevent from HIV. Okay. Huh? Yes, maybe. Maybe prevent from HIV. Maybe. Birth control pills can prevent from HIV? Yes. Huh? Yes? Yes. 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 Okay. Yes. Yes. Maybe. Maybe. Okay. Maybe. 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 Okay. Maybe. Maybe prevent from HIV. Okay. Yes, birth control pills can prevent from HIV. Okay. You don't know? You don't know. Okay. Maybe. Maybe. Yes. Yes? Yes. Yes? Okay. Okay. Yes. Yes? Yes. Yes? Yes. जावपाक शकता ना जावपाक शकना. It can be. It can be. Okay. What do you think? Can birth control pills can prevent HIV? No. Why? Because sexual contact HIV. बर्थ कंट्रोल पिल किती ते खबर आसा? आफ्टर फिजिकल कॉन्टॅक्ट ताच्या नंतर विदीन 72 hours हे बर्थ कंट्रोल पिल्स घेतात आणि हे चलया किंवा बायला घेतात. हाऊ इट कॅन प्रिव्हेंट HIV? बेसिक क्वेश्चन. तुम्ही ऐकता सगळ्यो गोष्टी बट केन्ना ताचेर रिसर्च करपाक वचना किंवा ती खरी आसा काय खोटी आसा हे पळोवपाक वचना. सो इट इज आफ्टर हॅव्हिंग अ फिजिकल रिलेशनशीप विथ युअर पार्टनर ताच्या नंतरची जे पील घेता बर्थ कंट्रोल ताचेर तूं HIV कशें वचपाक शकता. इट इज रॉंग. यू कॅनॉट प्रिव्हेंट HIV फ्रॉम बर्थ कंट्रोल. क्लियर? ओके. सो ऑलवेज ह्यो गोष्टी लक्षात दवरा आनी बेस्ट वे तुमकां सांगू हांव, टॉक विथ युअर पेरंट्स. जर तुमचे फॅमिली ऑर तुमचे पेरंट्सा कडेन रिलेशन इतलें बरें आसा न्ही जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो कॉन्सेप्ट जे तुमच्या तकलेन खुबश्यो गोष्टी आसा ज्यो तकलेन आसता ज्यो क्लियर करपाचो प्रयत्न तुमी करता पूण ते खुबशे फावटी जायना. तुमच्याच बॉडी रिलेटेड कितलेशेच क्वेश्चन आसतले तुमचे कडेन जे तुमकां खबर दिसता की उलोवपाकूय लज दिसता आसतली ऑर उलोवपाक भंय दिसता आसतलो. फ्रेंडां कडेन तुमी उलयतले अशें अशें जालें कितें जालें सगळे उलयतले बट फ्रेंडाकूय तितली म्हायती आसची ना. बेटर टॉक टू युअर पेरंट्स ऑर तुमचे कॉलेजींतले कावन्सिलर्स आसता तांचे कडेन उलोवपाक शकता, डॉक्टर्सां कडेन उलोवपाक शकता. ओके, राउंड ऑफ अप्लॉज. सो ही आशिल्ली आमची कार्यावळ आणि तुका कशी लागली ही कार्यावळ ते म्हाका नक्की कळय. आमची एक पेज आसा फेसबुकाचेर, इट इज कॉल्ड युवा हेल्थ. जर तुजे कितें प्रश्न आसा, तुका कितें सजेशन्स दिवपाक जाय, फीडबॅक दिवपाक जाय, त्या म्हाज्या जी पेज आसा ताजेर वचून तूं म्हाका दिवपाक शकता. अँड येस, तुमची हेल्थ जी आसा ती बरी उरपाक जाय, त्या खातीर बरे तरेचे जेवण जेवप भरपूर गरजेचें आसा. एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड थँक्यू व्हेरी मच. फुडल्या विकाक परत एक फावट नवीन कॉलेज नवीन एपिसोड घेऊन परत एक फावट मेळुया. तोपर्यंत देव बरें करूं.